शुक्रार 11 ऑक्टोबर सांज जुवांव 23. मुखेल वळ. आब्राम भावार्थाचो मनीस, नियाळाक आदार. जेन्ना देव एका मनशाचो मोग करता तेन्ना देव ताची परिक्षा करता आनी ह्या परिक्षे वरवीं देव ताचो भावार्थ अदीक थिरगोट करता. आब्रामाक देवान जायती गिरेस्तकाय दिलेली आनी तशीच बरी भलायकी, पूण ताका भुरगें बाळ नासलें. ताच्या उतर पिरायेर जेन्ना तो 75 वर्सांचो आसता तेन्ना देव ताचे लागीं एक भासावणी करता आनी ताका आपूण एका व्हड राष्ट्राचो बापूय करतलो म्हूण कळीत करता. जोरी हें आब्रामाक कांयच समजूंक येना तरी तो आपलो भावार्थ देवाचेर दवरता. 25 वर्सां देव आब्रामाची परिक्षा केल्या उपरांत ताका राष्ट्रांचो बापूय करता आनी निमाणें त्याच त्याच्या आपुरबायेच्या भुरग्याक आपल्याक बली करूंक उलो मारता. आब्राम आपल्या पुताक भेटोवंक फाटीं सरना, कित्याक ताचो भावार्थ देवाचेर खोल आसलो आनी हाकाच लागून आयज ताका भावार्थाचो बापूय म्हणटात. आमच्या जिविताचे यात्रेन जेन्ना आमी व्हड प्रश्नांक सांपडटात तेन्ना आमी केदींच निराशी जावंक फावना, पूण आमचो पूर्ण भावार्थ देवाचेर दवरूंक भोव म्हत्वाचें. अडचणी त्रासा वेळार देव मनशांक केदींच सांडिना, पूण परतेंच जाल्यार असल्या घडीतांनी देव आमकां अदीक लागीं आसता. आमच्यो गरजो तो जाणा, तरूय आमची जायते फावट तपासणी करता. म्हजो थाराव, आब्रामा भाशेन देवाचे तपासणेक खंयच्याय वेळार फुडो करूंक तयार रावतली.